पणजे गोंयची राजधानी। पर्यटक पणजेत बसस्थानकार बसस्थानकाच्या रस्त्यांचे चित्र पळयतकर वायट चित्र भायर वता। स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खातीर कोट्यांनी पैसे मोडून कामां चालू आसा, मात बसस्थानका कडलो रस्तो पळयतकर स्मार्ट सिटी तशी गत काय म्हण व्हड प्रश्न। पर्यटकां मुखार वायट चित्र वता तें वताच, त्यान भायर प्रवास करतल्यांकूय हे त्रास सोंसचे पडटा। गाडी घोड्यांचेंय लुकसाण, तातूंत पडून जिवाक बरें वायट जावपाचोय हुस्को। गाडयो बशी ह्या रस्त्यावेल्यान भायर सरतना भयंकर कसरत करता त्यो पळोवपाक मेळटा। रस्तोच पावसान व्हांवून गेला, सगळी कडेन फोंडकुलां पडल्या, तातूंत पावसाचें उदक साचलां। बशीकारांक हाचो त्रास जाता, पॅसेंजरांकय त्रास। आता आमी आसा पणजे बस स्टँड, जो पणजे कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा, हे कॅपिटल सिटीच्या बस स्टँडार आसा। जो एक्झीट पॉयंट आहा पळय, ज्यो बसी भायर सरतात सगळ्यो आउट ऑफ स्टेट वचपी बसी, जी सिटी इंटर म्हणजे म्हापसा पणजे, पणजेच्यान म्हापसा सिटीन वचपी बसी, सगळी ह्यो जो एक्झीट पॉयंट आहा पळय तो हे पॉयंटार आसा आनी एवरी इयर जेन्ना आमी पळयता पावस पडलो की रोखडेच हांगा पोट होल्स जाता आनी हे जे पोट होल्स म्हणपाचे काय हो रस्तोच डिजपियर जाता तो कळना। पण आतां जेन्ना उदक भरला पळय तो रस्तो आसा काय ते कितें ते काय कळना एक्झॅक्ट। पूण आतां आमकां अशें आयकपाक येता की कदंबा जावं जे PWD डिपार्टमेंट, कन्सर्न डिपार्टमेंट जे हाका लागता ते केन्नाच तेजेर रस्त्याचेर एक काम करना आनी जे काम करना ह्या कारणान हे अशेच पोटहोल्स दिसता। पूण जेन्ना आमी खुबशी इन्फॉर्मेशन काडली हांगा बसवाल्यांक विचारलें, बस ड्रायव्हर आहा तांकां मेळ्ळे, तेंचे कडेन उलयले, ते कितें म्हणटात की बाबा आमकां हो एवरी टायम जो विशय हो फेस करचो पडटा आनी हेज्या खातीर आमच्या गाडयांचे खूब त्रास जाता। म्हाका दिसता एक कदंबा कॉर्पोरेशन आहा पळय तेंच्यो बसी हेतून चलतात, तेंकाय डॅमेज खूबशे जाता आसतले, पण सरकारान हेजेर बेगीतल्या बेगीन लक्ष घालून हो जो विशय आहा पळय हेजेर सोल्युशन काडपाची गरज आहा अशें दिसता। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।